गीत करूया बी D40. Sergi uno tisundillo amkaslo pavonaslo Sergi uno tisundillo amkaslo pavonaslo amto Jesu जेवणजालो आमचे आत्मिक मुखेक पावलो आमचो जेजू जेवणजालो आमचे आत्मिक मुखेक पावलो Sergi जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समोर पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समोर पिता देवा मेंढरो जाता ये जेजू वेगीन तूं ये आमचो आत्मो तुकाच घेवंक रावता हें सकाळचें दर्शन ही बो सकाळी जेजू तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तूं सर्गीचो उंडो तूं आमचें जेवण सर्गीचें जेवण आमची आत्मीक भूक मारताय सर्गी उंडो बापान धाडलो खरो जीव देव बो पवित्र संस्कारान रावलेलो तुझें दर्शन हे सकाळी आमी घेवंक केदें भाग आमचे मुखार तुका पळयोवन आमी खुशाल आनी सगळ्या मनान सगळ्या काळजान
सगल्या बळान सगले सक्तीन आमची मान खोल भागाव तुका आमच्या दुनियाक एकाच जिव्या देवाक आमी पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. हे सकाळी दुनिया तुका आमचें अर्पण करता. दर दिसाक आमचें अर्पण तुका आमी करूंक फावो. दर दिसाक तुजें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिवंक फावो. हे सकाळी तुज्या पांयाशी येवन सर्गीच्या उंड्या सर्गीच्या जिव्या उंड्या आमचेंच अर्पण तुका करता. हे सकाळी तुका भेटयता आमी आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड भेटयता तुका दुनिया. ह्या आमच्या मनाची चिंतना, आमच्या काळजाची भावना, आमच्या कुडीचो वावर. हात पांय आनी आमचे आख्खे कुडीचे सांदे दुनिया तुका अर्पण दिता. ती पातकाची आवतां जावं जायना जावं पूण तुज्या मोगाचे आमकां दूत जावं दर एक कुडीचो सांदो तुका समर्पिता. भेटयता दुनिया तुका आयच्या दिसाची सगळीं आमची कामां, आमचो वावर, आमच्यो मांडण्यो, आमचे प्लॅन्स तुज्या हातांत घे दुनिया. आयच्या दिसाचे आमचे कोश्ट, त्रास, दुमाळो, आयच्यो दिसाच्यो आमच्यो अडचणी, आव्हानां तुकाच भेटयता दुनिया. सगळे आमचे संबंध मनशां लागीं, आमचे संबंध हेर रचने लागीं, आमचे संबंध हे सृश्टी कडेन तुजे पवित्रतायेक उबारता दुनिया. भेटयता दुनिया सगळ्यो आमच्यो मांडण्यो आयच्या दिसाच्यो ते पवित्र जावंक, अपवित्र आसा तें पयस जावं. हे सगळ्यो आमच्यो मांडण्यो आमच्या मनान येतात त्यो आमी करूंक सोदता त्यो तुज्या हातान घालता दुनिया, तुकाच समर्पिता. भेटयता दुनिया तुका जें कितें आमी नकळो तें आयज कितें जावपाचें आसा, कितें घडचें आसा आमच्या जिवितान, जें कितें आयज येतलें तितलेंय तुका भेटयता. तुज्याच हातान दिता दुनिया आमचे सगळे सिक्रेट आमचे कोणाक खबर ना पूण तूं सगळें जाणा. आमच्या जिवितान लिपोन आसलेलें
घडये आमीच खूद नकळो, थोडी पावटी आमी इल्लें जाणव दुसरी नकळो, थोडी पावटी आमी नको पूण दुसरी जाणव. हें सगळें तुज्या हातान आमी समर्पिता. तुज्याच हातान घालता हांव दुनिया ह्या संवसारान सगळी तुज्या मोगाची देणी आमकां. उदक, वारो, माती, झाडां, जनावरां ही सगळी रोजनां तुजी आनी तुज्या मोगाची खुणा कशी तुवें आमकां दिल्या. सगळी दुनिया तुका भेटयता. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my might. I will worship you with all my soul. For you are my God. You are my God. Yes, you are my God. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. जेजू लागीं उलय, तुजे मागणे उबार. ह्या वेळार तुमकां दिसता ते भाशेन तुमची मागणी जेजूक व्हडल्या थड्यान तुमी उबारची. सर्गीच्या मोगाल बापा, तुका आर्गानितान दिन वाचता आयच्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. हो दीस तुवें आमकां फावो केलो. नवो स्वास तुवें आमच्या कुडीन घातलो आनी कृपा तुवें म्हाका दिली तुज्या पिताची येवपाक जेजू फुड्यान. मंगळा जेजू, तूं सिंहासन सोडून आमकां मेळोंक आयलाय. तुका आर्गानितान दिन वाचता. बेस्तोक मेळोंक येवंक ना मोगला जेजू. तूं आमच्या काळजाचे मनाचे अंतरेक तूं सोदून काडटाय. सगळें तुका थावें. आमच्यान कांयच लिपोवंक जायना. तुका आर्गानितान दिन वाचता मोगला जेजू. म्हजें विकनेसीस तुज्या हातीन घालता मोगला जेजू. माय जॉयज, माय सरोज, माय विकनेसीस, माय सिकनेसीस I put into your hands, Lord Jesus. I surrender them into your hands.
Protect me, Lord Jesus, from all anxieties, my problems, my sickness, and keep me safe under your loving care, Lord Jesus. Also, I pray and thank you for my family, Lord Jesus. I put them into your hands. My wife, my children, my grandchildren. Also, I put all the people from the Chikalim village, Lord Jesus. All my parishioners. It's a great, big privilege, Lord Jesus, for us to come at your feet. Because all the satisfaction you can give us here, we can get nowhere else. Protect us, Lord Jesus. Keep away from sicknesses, weaknesses. All my weaknesses I surrender at your hands, Lord Jesus. And keep me safe under your loving care, Lord Jesus. I praise you and thank you, Lord. I glorify your name, exalt your name, Lord Jesus. And all glory and honor to you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For all the abundant blessings you bestow on all of us. Thank you for this beautiful day you have blessed us with. Many who made it today, make it to this day, have been called to your heavenly abode. But we are blessed, Lord, to be here, surrendering our lives, surrendering every moment into your hands. I surrender to you all my visits of this way, all my actions, all the people I will meet, all the words I will speak. I surrender them to you, Lord. May your words come to my lips. May your compassion come into my heart. And I lift up to you, Lord Jesus, humble all the activists of Goa. In a very special way, Lord, I ask you for a healing touch in Rama Hakunkar. They work for your glory, Lord, for your creation. Guide and protect them, Lord. Guide and protect them from all the evil forces who want to create confusion, who want to kill the voice of truth, Lord. Surrender all those evil forces into your hands at your feet, Lord. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Giving me to our voice. Perfect for you. Thank you, Jesus. Each and every organ, every tissue, the minute secrets, the function in our bodies, to the perfection. You have designed to function. We surrender to you, Lord. All those who will attend Brahma Conference for you. Surrender to you. We ask you to take care of every situation.
आयज हे सकाळी पवित्र मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेवंक वेता. सगळी आमची मागणी, आमची तेसावां जेजू मुखार उबारुया. जावं जी कोण बरी ना तांचे पासत कुडीची पिडा, मनाची पिडा, काळजाची पिडा, भावनाची पिडा जांकां जाल्ली आसा तांकां सगल्यांक वा आमकांच जेजू मुखार उबारया ह्या आयच्या मिसाक. जे कोण स्वत समजून घेना, जे कोण देवाच्या वाटांनी चलना आनी ह्या संवसारान बेजबाबदारपणान सगळे पाड घालूंक सोदतात तांचे पासत आयज मागुया. तांकां देवाच्या पांयांशी ह्या आल्ताराचेर उबारुया. तांची मनां बदल, तांच्या मनाचेर उजवाड घाल दुनिया. सत तांकां कळय आनी स्वता प्रमाणे तांकां चलय. आख्या संवसारान वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या सुवातांचेर शांती विबाडपाची कामां चालूच आसा. जे हाचे बळी पडलेले आसात, विक्टीम्स जाल्ले आसात तांकां सगल्यांक देवाक उबारुया. राजस्थानाच्या उदयपूर ह्या वाठारांत कातोलिक पवित्र सभेचेर, आमच्या इगर्जांचेर, इस्कॉलांचेर एक अटॅक सुरू जाल्लो आसा. ही उदयपूरची आख्खे पवित्र सभेक आयचे मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया. सगळीं जीं वेगवेगळी तरेन दुमाडो सोंसतात भावार्था पासत तांकां जेजूच्या पांयांशी आयचे मिसाचे भेटेन उबारुया. जेजू पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां. जेजू पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां. पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां. जेजू 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 पाव तूं आमकां दुनिया बोगोस आमची पातकां.
जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू वस्तोगी आमी सोगली देवा उतोराय कोता तेन्ना आमी जेजू वस्तोगी Tachanavan prakitaw tetna Ami Jesus tongie Dev amco bhav Tu maso bhav Dev amco bhav Tu mochi boy Jesu amco bhav Ani ami Jesu ostongi Ami sogli सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून ग्रेसी मार्टिन्स बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ल्या आंजेला फेर्नांडीस हेच्या आत्म्या पासत तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया क्रिस्तिना आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता आयज बावार्थ्याची ड्युटी पेटयतात लुइजा सिक्वेरा आनी फामील आनी एडी रिता द क्रूज आनी फामील ह्या कुटुंबांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता इग्रेजा बाला केरकर पेंटा पियेदाद डायस दाबोली पीटर रॉड्रिगीस आसोई दोंगरी फातिमा सेबेस्टियन आल्तो दाबोली लुकस रिबेलो बिहाइंड NSD रॉबर्ट फाल्काव रेजिना मुंदी फिलोमेनो दोरादो आल्तो चिकाली रोमाना फेर्नांडीस ह्या कुटुंबाचेर सायबिणीची भेट फायद्याची जावंक आनी तांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया तशेंच आयच्या दिसाक भाव भयणीनो केरीत भाशेन आमच्या मागण्यान दवरुया रामा काणकोणकर हो सोशल एक्टिविस्ट कालच्या दिसाक एक म्हारेकार आताक जें गोंयान आमी घोडे चिंतूंक नासलें आदीं तें आतां घडपाक लागलेलें आसा आमच्या एक्टिविस्टांचेर जे कोण उलयतात तांचेर जे कोण स्वता पासत उबे रावतात तांचेर एटॅक जावपाक लागलेले आसात सो रामा काणकोणकर हाचे पासत तशेंच दुसऱ्या एक्टिविस्टां पासत मागुया तशेंच 4 जाण जे आतां केल्ले तांकां धरलेले आसात एरेस्ट केल्यात जाल्यार जाचे फाटल्यान जे कोण आसात तांकां सगल्यांक नितीक सांपणावंक देवाचे नितीक आमी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन उलो मारुया आयच्या दिसाक सगळे गोंयकार 11 वाजता आझाद मैदानाचेर मेळटले ही रॅली बरे भाशेन जावंक आनी जे कितें ते मागतात आमच्या गोंयान शांती आमच्या गोंयान एकामेका बराबर रावपाक आदलेच भाशेन सुसेग परतून आमकां मेळूंक ही पावलां साकार जावंक खेरीत भाशेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं सोत नको आसलेले सगळे पाड घालतात बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन आयच्या दिसाक उगडास करता भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमी स्वताची मनशां जेजूची बरी पाटलावदारां आमी जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया आनी जायते पावटी आमी हें सोत मानून घेवंक देवाची स्वता मानून घेवंक फाटीं उरल्या असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोलें पयलें चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पालूंक लाय. जोर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रोक्त बरें शास्त्र आनी कोरी बोगतीक लागता ती शिकवण मानून घेयना तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वादविवाद आनी जोगडी करप असल्यांचेरूच तांचो इकलो. देखून नाटकायो, जोगडी, ओकमान, हलके दुबाव आनी सोरोनांत तसल्यो दुस्मानकायो गिन्यान तार्यार नासलोल्या आनी स्वताची ओलोक नासलोल्या मनशांक लागून उपरासतात. देवाची भोक्ती फायदो दितोली म्हूण ते समजतात. देवाची भोक्ती फायदो दिता कोरी, पूण आपणाक दिला तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेचिनाव, पूण म्हूण दुबावूच ना. म्हणटोच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावया. गिरेस्त जावंक सोदतात तीं ताळण्याक, फासांक वो पिश्या आनी नुकसान हाडटात तसल्या वोंडावणेक सांपडटात. ह्यो मनशाच्यो बोस्म आनी नाश करूंक तांकां बुडयतात. सगळ्या वायटाचें मूल दुडवाची आशा. असली आशा दवरून कांय जाणां भावार्था तावन कोडसरून गेल्यात आनी सोबार कोश्ट दोगांक सांपडल्यात. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कोर. प्रमाणीकपण, भोक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, भोलेपण ह्या शेगुणाचेर तुजें ध्यान मोन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे, तर ताचेच पासत सोबार गवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलें तेन्ना तुका आपयला. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानकायेची विकोटाय म्हाका वेडो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो. दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिजाज करतात. जबाब. काळजान गोरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातांत ना. मनांतलो जीव निवारूंक मनशाच्या हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाल तोकोंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोरेब्याचें नांवरूप चोडलें म्हूण कांयच पर्वा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वेचो ना. जोडलेली नांवरूप ताचे फाटल्यान फोंडांत कांय दिवची ना. जबाब. काळजान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचें राज तांचें. हांव मुगेलो सुस्त सुखांत जियेतलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो अशें तो जिणेंत आपलीच व्हडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनीक पोलेशें नात त्या आपल्या पुर्वजांक
तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. जबाब: काळजान गरीब ती सुबागी, सुर्गीचें राज तांचें. उद्गार. Zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया सुर्गीचे गूढ सुपुर्ल्यांक उक्ते केल्याय देखून हांव तुका दिनवासता. Zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora, zui sorbes fora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका एका नोंगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले, मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक बागेवन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन सांगता तें सारकें आमच्या दोळ्या मुखार आमकां जाता तें दिसती पडटा. आनी कितें सांगलां, खेरीत भाशेन सोत मानून घेवंक आनी स्वताची ओळख घेवंक एक उलो गिन्यान थाऱ्यार नासलेल्या आनी स्वताची ओळख नासलेल्या मनशांक लागून दुस्मानकायो सोरोन तसल्यो हलके दुबाव, ओकमान, झगडी, नाटकायो ह्यो उपरासतात. आयज जरी तर तुजे भोंवतणी असल्यो नाटकायो, झगडी, ओकमान, दुबाव आनी सोरोनात तसल्यो दुस्मानकायो आसा जाल्यार पयले सुवातेर आमी जण एकल्यान आमचेरूच नदर मारपाक गरज. आमच्याच मनाचेर, आमच्या गिन्यानाचेर गिन्यान थाऱ्यार आसा आमचें, वो स्वताची वळख आसा आमकां, हें पयलीं जण एकल्यान आपणाकूच विचारचें. आनी तूं जरी तर जाणा तुजें गिन्यान जरी तर थाऱ्यार आसा, तुका जरी तर स्वताची ओळख आसा जाल्यार मागीर दुसऱ्यांक पळोवपाक जाता. जे कोण आयज आमच्यान जायते जाणांक बोटां दाखोवपाक जाता, हाका लागून जाता म्हूण. आनी तातूंत आमी जे आयचो सरकार आसा ताका पयलें बोट दाखयतले. कित्याक सरकाराची जबाबदारी लॉ एंड ऑर्डर गांवांत वो राज्यांत सांबाळपाक. आनी आमच्या गोंयांत आतां गेल्ल्या थोड्या म्हयन्यांनी वो ह्या गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी ही लॉ एंड ऑर्डर बिगडत आसा हें आमकां दिसती पडटा. आनी जायते जाण परतून म्हणटा आदीं आमचें गोंय अशें नासलें, आदीं आमचे गांव अशें नासले, आदीं आमच्या वाड्यान असलें केन्नाच पळोवंक ना, आतां जावपाक लागलां. जाल्यार कित्याक जावपाक लागलां? गिन्यान आमचें थाऱ्या वेलें भायर पडलां काय दिसता. आयचें देवाचें उतर उलयता तेजेर दिसता आमचें गिन्यान थाऱ्याच्या भायर पडलेलें आसा. आनी स्वताची ओळख जी आमकां आसली आदीं, ती स्वताची ओळख आमी पयस केली. आतां आमकां भिरांत दिसना, वायट दिसना कितें वायट करूंक. पयलीं कोणाचें इल्लेंशें कितें काडटलो जाल्यार भियेतालीं. भुरगीं आसतना पासून आमकां भिरांत दिसताली कोणाचें कितें हाडून घरा व्हरूंक. कित्याक
घरा माय पाय विचारतालीं, मार पासून पडटालो, कोणाचें हाडलां, खंय तावन हाडलां. आयज हे थाऱ्यार पडपाच्यो ज्यो आमच्यो वस्तू आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्यो त्यो आमी सोडून दिल्यात काय? आमकां कित्याक पडलां, आमी कित्याक सांगपाक जाय, सांगत जाल्यार वायट दिसतलें, असलें जाल्लें आसा काय? आनी सांगतात तांकां, भोव करून आतां आयच्या दिसाक आमी मागता रामा काणकोणकार उलोवपी, तशेंच आनिकूय एक्टिविस्ट आसात उलयतात. जें कितें आमचो सरकार सारकें करिना, जी जबाबदारी आमच्या सरकाराक आसा, लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन सांबाळपाची, आमची सृश्टी सांबाळपाची, आमचें राज्य सांबाळपाचें, ही आपली जबाबदारी करिना तेन्ना आपलें तोंड उगडून सांगतात तांकां, भियेनासतना उलयतात. जाल्यार असल्यांचेर आड हे जशें आयज आमी पयल्या वाचपान आयकलां, जे बिलकूल नेणार आनी गोरवी, आनी तांकां फकत झगडीं करपाक जाय, असले मनीस जरी तर आयज मुखार चल्ल्यात जाल्यार भाव भयणीनो, आयज बागेवन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन सांगता, तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. वायट वस्तू आसात त्यो आसाच आनी आसतल्योय, वायट मनीस आसात तेय आसात, तेय आसतलेच. जाल्यार ते वायट करतात तांचे भाशेन तूं करिनाका. तशेंच तिमोथाक बागेवन पावलून बरोवन सांगलें, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. म्हणल्यार तुज्या लोकांक पाळूंक लाय. तिमोथ एक बिस्प, वडील, आनी वडील कसो तुज्या लोकांक सांग. बागेवन पावलून हें सांगलां, हांव एक वडील कसो सांगता. जें कितें आमकां जेजू क्रिस्तान शिकयलां तें पाळ, तें पाळपाक जाय आमी. आनी देखूनच जें कितें वायट आसा, ह्यो सगल्यो वायट वस्तू आसा ताका पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, भलेपण, ह्या सुगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. म्हणटच आमचें मन जरी तर गिन्यान थाऱ्यार ना, ह्यो वस्तू सारक्यो घालीत जाल्यार ह्या सुगुणाचेर जरी तर आमी आमचें ध्यान मन घातलें जाल्यार थाऱ्यार उरतलें. आयज आमचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी करियराचेर, संवसारी जोडयेचेर जरी तर आसा जाल्यार त्यो वस्तू वायट आसात त्योच आमी करूंक उरतले. वाद विवाद, झगडीं, केस्तांवां, कोण जरी तर सोत उलयता जाल्यार तांकां मार घालप, असलेंच चलतलें. दुसऱ्यांक अपमान करप, नांवां पिड्ड्यार करप, दुबाव घालप दुसऱ्याच्या मनान, हें सगलें उरतलें. तर असलें केल्लें भाव भयणीनो आसा. जेजू बराबर भोंवतालीं. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजूचे आपोस्तल 12 जाण जेजू बराबर आसले. तशेंच फकत आपोस्तलूच न्हय, लागशिल्ल्यान जेजू बराबर वावर करूंक बागेंत लुकास केरीत भाशेन ह्या थोड्या ओस्तोऱ्यांची नांवां आमकां सांगता. ओस्तोऱ्यांचो गॉस्पल अशें ह्या बागेंत लुकासाच्या शुभ वर्तमानाक म्हणटात. जाल्यार ह्या ओस्तोऱ्यांक हो खेरीत मान जेजूच्या वावरान भोव करून सेवा चाकरी करून, आपलो दुडू आंकडो मोडून जें कितें देवाच्या राजाक गरजेचें तें त्यो करताल्यो. आमकांय जायतो वावर आसा देवाच्या राज्या पासत. जेजूची सेवा करूंक न्हय, कित्याक जेजून सांगलेलें हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला. जरी बागेवन लुकास हें शुभ वर्तमान बरयता आसतना आमकां म्हणटा त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. म्हळ्यार जेजूक हे सेवेची गरज ना, पूण देवाच्या राज्याची सेवा. जेजू एका जाग्यार जावन दुसऱ्या जाग्यार, दुसऱ्या सावन तिसऱ्या जाग्यार भाशण करीत, लोकांक शिकयत, बरीं करीत भोंवतालो. आनी असल्या वेळार जें कितें गरजेचें आसलें तें देवाच्या राज्या पासत ह्यो वस्तोऱ्यो करताल्यो. तर भाव भयणीनो, आयज देवाच्या राज्या पासत आमचो वावर करूंक आमी फुडें सरुया. जे कोण मुखार सरतात घोडे सगळें आमच्यान करपाक जायना, घोडे आमच्यान सगल्यांच्यान उलोवपाक जायना, घोडे आमच्यान सगल्यांच्यान कोर्टान वचून केसी घालपाक जायना. पूण जे कोण ह्या वायटाचेर आड झुजतात तांकां आदार करूंक, आमचो दुडू आडको मोडून आमचें उतर वा आमची एक तांकां शाबासकी वो घोटाय दिवपाचीं उतरां तांचे मुखार उलोवन आमी हें करूंक जाता. देवाच्या राज्याची सेवा. आमच्या ओगेपणान जायते फावटी आमी वायटाची आनी देंवचाराच्या राज्याची सेवा केल्या. तोंड बंद करपाचें बंद करून आतां तोंड उगडपाचे दीस आमचेर आयल्यात म्हूण समजूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जें कितें वायट आसा ताचे निशेध मारून जें कितें बरें आसा तें फुडें व्हरूंक
आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण मागता आसतना ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमची मनां आमचीं काळजां उबारुया ती थाऱ्यार पडूंक आनी आमी देवाचें राज फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. गीत करूया गिताचो C43 पेज 46 C43. तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां दिलाय तो आमकां प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरांत शिष्या रोसनराम तिका दिन वाचता तुझ्या उदारपणांत तूं आमकां दिलाय तो दाखाचो सगळो तुका भेटय दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां मुक्ती म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुड तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां सर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट परगोठुया तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तार लेप जे पयसुबेचो उगडास कोऱ्यान लेव आमचे भाग्योन बापा फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर ताका दिसता गो ते मेल्ल्या सुमेस्ताक जे पडझडीत मुखामावपण फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून मागता वांकवा मरी देयाची मै सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्तां भाग्योन जेवास आनी सोयर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दीप तांचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचें गिन्यान थाऱ्यार घालूंक स्वताची आमी ओळख घेवंक आनी हेच भाशेन एकामेकाक आमी आदार करूंक थाऱ्यार आसूंक आनी स्वत मानून घेवंक एकामेकाक आदाराक पावूंक कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. देवाच्या भितर पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका लागीं मेवतली. आत्मीक कुमयां खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगोर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F7, page 88, F7.
Jézus आमचे मोदेन दवरून एका Jesus,